गोंयकार. आयजूय जी प्रेस घेवपाचो मुख्य कारण तो कालची जी मिटींग आपयली सीएमान आनी आमचे जे रिप्रेझेंटेशन आसलें, आमी थ्रू रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा थ्रू आमचे एक रिप्रेझेंटेशन केल्लें आनी हें काल आमी तुमकां सांगलें. सो जे रिप्रेझेंटेशन आमी आमचे थोडे डिमांड्स घातलेले, 2 डिमांड घातलेले आनी तितून आमी जे मेन डिमांड घातलेले ते म्हणजे पयलो डिमांड आसलो की एक हाऊस कमिटी नेमची म्हणून, आनी तितून त्या हाऊस कमिटी थ्रू डीप एनालायज जावचे आनी स्टडी जावची, डिटेल स्टडी जावची. आमचो जो म्हादयचो इश्यू आसा, कारण कितें जाल्लें आसा आनी इतलीं वर्सां जाल्या 1980च्यान हो इश्यू चालूच आसा, पण हेजी डिटेल स्टडी, थरर स्टडी जाल्ली ना. आनी ती MDWDT हेच्या थ्रू आमी हे एंटायरली आमचे जे एक्सपर्ट्स आसा तेंचे कडेन अंडरस्टँड जाले आनी तेंचे कडल्यान आमकां इन्फॉर्मेशन घेवन आमी हे फुडें घातले. दुसरो आमी पॉयंट घातलेलो तो व्हायट पेपर. हेजेर म्हादय इश्यूचेर व्हायट पेपर टेबल जावचो, फुडल्या जे मन्सून सेशन आसा हेजेर एंटायर स्टडी जावची आनी हो व्हायट पेपर टेबल जावचो, फुडल्या मन्सून सेशनान हो टेबल जावचो म्हणून अंडर रूल 291 ह्या रुला अंडर आमी आमचो डिमांड घातलो. आमी हे मेमोरेंडम आमच्या स्पिकराक दिले, तशेंच आमचो सीएमाक दिले, तशेंच आमचे रिन्युएबल रिसोर्सीस आमचो पावर मिनिस्टर आसा तेका सबमीट केले, आमचो लॉ मिनिस्टर आसा तेका सबमीट केले आनी ऑपोजिशन लिडर जो आसा तेकाय आमी हे जे आमचे रिप्रेझेंटेशन आसा ते आमी सबमीट केले. आनी एक 12:30 ते 3 मेरेन आमी एंटायर जे हे आसा रिप्रेझेंटेशन सबमीट करून आमी सगळ्यां कडेन तो डिमांड मांडलो. तेजे नंतर जेन्ना आमी पळयलें की हो जो आमचो डिमांड आसा हो थ्रू आमच्या पार्टीचे एंटायर डिसिजन घेतलेले आनी तेजेर आमी हो डिमांड ऑपोजिशनाचे जितले आमदार आसा तेंचे कडेन आमी डिस्कस केले. तेजे पयलू जे ऑपोजिशनाचे एज अ ऑपोजिशन लिडरा थ्रू कितले पॉयंट्स येयले ते आमी पॉयंट्स आयकले आनी आमी एक्सेप्ट केले. बट जेन्ना हांव जेन्ना गेलो तेन्ना जे डिस्कशनान येयले तितून तेंच्यानी लेटर केल्ले, त्या लेटरान जो आमचो डिमांड आसा, जो मेन डिमांड जो हाऊस कमिटी घालचो म्हणून तो डिमांड नासलो. सो हांवें तेंकां कन्विन्स करपाक हांव बिफोर जो MLAची सीएमान मिटींग आपयली तेच्या पयलू हांवें कन्विन्स करपाक तेंकां सगळ्यांक सांगलें की हाऊस कमिटी व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा आनी ही कमिटी फॉर्म जावपाक जाय, कारण हेजेर सगळी स्टडी जावं रिपोर्ट्स ज्यो आसा त्यो मन्सून सेशनान टेबल जावपाक जाय, जावं व्हायट पेपर आसा तो टेबल जावचो म्हणून तेंकां कन्विन्स केलें आनी तेंच्यानी सगळ्यांनी मागीर लास्टाक एक्सेप्ट केलें. आनी हें जे लेटर आसा ते हाऊस कमिटीचे जे सीएमाक आनी लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरीक सबमीट केलें. सो पूण हितून भितर केन्नाच आमचे भितर डिस्कस जाल्लें ना की जी मिटींग आसा ती बॉयकॉट जातली म्हणून. सो तेकाच लागून हांव मिटींगेक वचपाक सोदतालो, बट हांव हांगा कन्विन्स करपाक ऑपोजिशन जे MLAक आसा कन्विन्स करपाक हांव थंय उरलो. आनी जेन्ना जी मिटींग काबार जाली हांव तेन्ना परत सांगलें हांव वचून तेंकां सांगता म्हणून, पूण हांव कोणूच थंय मागीर येवंक ना. तेका लागून हांव डायरेक्ट गेलो, कारण आमचे जो पार्टीचो स्टँड आसलो की आमचो जो पॉयंट आसा तो पॉयंट मांडपाचो. कित्याक सीएम म्हाका पयलू मेळोंक नासलो, हांवें फक्त लेटर इनवर्ट केल्लें. सो हांवें सीएमाक तो भितर वचोन जेन्ना मिटींग काबार जाल्या तेन्ना भितर वचोन हांवें तो म्हाजो पॉयंट दोनूय जे पॉयंट आसा ते सीएमा कडेन मांडले. सीएमान कांयच सांगना, तो फक्त ओगी रावलो आनी तो मिटींग कित्याक अटेंड करून. हांवें तेका फक्त सांगलें की हे जे आमचे पॉयंट आसा हे तुवें कन्सिडरेशनाक घेवचे म्हणून, कारण हे व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा. आनी आतां कितलेशे सरकार येवन गेले पण अजून पर्यंत खंयचोच व्हायट पेपर जो आसा तो आउट जाल्लो ना, जावं असेंब्लीन पासून मांडलेलो ना हेजेर रिसर्च जावन. सो आमचो एक क्लियर कट डिमांड आसा तो म्हणजे पयलो डिमांड आसा तो म्हणजे हाऊस कमिटी कन्स्टिट्यूट जावची, आनी दुसरो डिमांड आसा तो म्हणजे व्हायट पेपर जे आसा व्हायट पेपर ते जे येता ते मन्सून सेशनान टेबल जावचो. जशें विरेशान सांगलें की काल कितें जालें आनी आमचे डिमांड्स कितें आसले ते, हे दोनूय डिमांड आमी घालता तेच्या फाटलें कारण म्हणल्यार पयली जी हाऊस कमिटी ही एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करता असेंब्लीन आनी तिका पावर आसता. इट्स लायक अ मिनी असेंब्ली. सो तिका पावर आसता जो म्हादयचो एस्पेक्ट आसा, जो इश्यू आसा तो डीप स्टडी करपाक आनी तो स्टडी करून असेंब्लीन मांडपाक. आनी दुसरो जो व्हायट पेपर जे आमी म्हणटा ते व्हायट पेपर म्हणल्यार WRD जी डिपार्टमेंट आसा, जे WRD जे डिपार्टमेंट WRD हो सगळो आजून पर्यंत म्हादयचो इश्यू कितें जाला
कितें तेंच्यांनी केला, कितें आमकां रिप्लाय करचें पडलें आनी तो मॅटर आमचो कितें आसा हो ऑलमोस्ट 99% गोंयकारांक हो विशय खबर ना. 99% लोकांक जेन्ना हो विशय खबर ना तेन्ना लोक ह्या विशयाक रस्त्याचेर कित्याक येतले, लोक जन आंदोलन कित्याक करतले, हो एक व्हडलो प्रश्न पडटा. सो तो लोकां फुड्यान दवरपाक आनी स्पेशली चडशे आमदार न्यू आसा, भरपूरशा आमदारांक ह्या विशया बद्दल खबर नासतली. बेजीक खबर आसतली की म्हादयचें उदक डायवर्ट जाता आनी तेका लागून आमकां उदक कमी पडटलें. पूण कितें कितें मॅटर जाला, खंय खंय कर्नाटका पयलीं काँग्रेस गव्हर्मेंट आसलो तेन्ना तेंच्यांनी कितें केलें, बीजेपी गव्हर्मेंट आसलो तेन्ना तेंच्यांनी कितें केलें, वयर काँग्रेस गव्हर्मेंट आसलो तेन्ना तेंच्यांनी कितें केलें, वयर बीजेपी गव्हर्मेंट आतां आसा तेंच्यांनी आतां कितें केलां, गोंया वांगडा कशें इनजस्टीस जाला, कशें हे नॅशनल पॉलिटिकल पार्ट्यांनी गोंयान आनी गोंयकारांक फोंडान घातला, हेचो व्हायट पेपर एक दिसपाक जाय आसलो. हेचो व्हायट पेपर लोकांक कळपाक जाय आनी तो असेंब्लीन मांडपाक जाय, WRDन तो प्रोड्यूस करपाक जाय, हेजी हेल्प घेवपाक जाय. एक्स हेजी जावं आतां जो हेजी जावं तेंची सगळ्यांची जी टीम आसा तेंची हेल्प घेवन तेणें पेपर असेंब्लीन मांडपाक जाय, आमचो डिमांड आसलो. आतां तुमी काल पळयला की जशें जेन्ना ऑपोजिशन लिडर्स एक्सेप्ट बिरेज जे आसले MLA ते भायर सरल्यान तेंच्यांनी सांगलें की आमी हें बॉयकॉट करता आनी सीएमान पयलींच मिटींग घेतली आमी कित्याक वचपाचें. पूण हे जशें गिरीशान सांगलें की बॉयकॉट करपाची गजाल ही तेंच्या मदीं जेन्ना ते मेळले तेन्ना ती जावंक ना. इवन जेन्ना आमी प्रेस पळयले तेन्ना प्रेसान म्हाका दिसता आम आदमी पार्टीचो MLA वेंजी भितर वचपाक रेडी आसलो, तेन्ना म्हाका दिसता मिडियाकूय तेणी इनवायट केलें की तुमी भितर या म्हणून. मागीर जेन्ना विजयाक क्वेश्चन केलो तेन्ना विजय म्हणूंक लागलो आपूण वयचो ना म्हणून. युरीक जेन्ना क्वेश्चन केलो तेन्ना युरी म्हणपाक लागलो की आमी सगळे जाण डिसिजन घेतले म्हणून, कलेक्टीव डिसिजन घेतले. जे कलेक्टीव डिसिजन फायनली जावंक ना, नाजाल्यार एक तर तेंच्यांनी ते डिसिजन घेतले आपल्या भितर आनी आमच्या MLA भायर दवरलो. रिजन आमकां खबर ना, तेंच्यांनी एक्सप्लेन करपाक जाय. आमी आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेजें मेन कारण म्हणल्यार आमी तुमकां दाखोवपाक सोदता, सांगपाक सोदता की ही बीजेपी जावं काँग्रेस जावं गोवा फॉरवर्ड जावं आम आदमी पार्टी जावं, तीन भितर नॅशनल पार्टीज आसा आनी एक लोकल पार्टी आसा जी सदांच नॅशनल पार्टी वांगडा वचपाक सामकी हें आसता. हात जोडो यात्रा, भारत जोडो यात्रा, सगळे यात्रा करपाक सामकी फुडें आसता. सो हे जे चारूय पॉलिटिकल पार्टी जे आसा, हे चारूय पॉलिटिकल पार्टी जी बीजेपी आसा ही आयज पावरान आसा आनी ती पावरान आसून सेंटराक आनी गोंयान डबल इंजीन तेंचे जे म्हणटात ते डबल इंजीन आसतना सुद्दां कशें ते गोंयकारांक फटयता हे सगळे लोक जाणा. तेचेर चड उलोवपाची गरज ना, ते सगळ्या लोकांक खबर आसा. पूण जे आयज आपूण ऑपोजिशनान रावन आपूण म्हादय वाडयतले म्हणून जे गजाल सांगता, जे नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीज म्हादय वाजोवपाचे गजाली सांगतात, आयज ते कशे लोकांक फटयता. हे नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीज एका राज्याची कशी वाड लायता आपल्या पॉलिटिकल बेनिफिटाक लागून, फक्त इलेक्ट्रॉल बेनिफिटाक लागून ते आमी तुमकां दाखोवपाक सोदता. तुमच्या खातीर स्पेशल आमी प्रेझेंटेशन केला. हे प्रेझेंटेशन तुमी पळोवचें, लोकांकूय दाखोवचें, सो दॅट लोकांक कळोनी की काँग्रेस आप एक पॉलिटिकल पार्टी जावं गोवा फॉरवर्ड हे लोकां वांगडा कशें खेळटात, कशी सेटिंगां करतात आनी कशे लोकांक फोंडान घालतात आनी म्हादय कर्नाटकाक दिवपाक सामके भितरल्यान वावरतात. पयली स्लायड हांगा तुमी पळयता कर्नाटकान इलेक्शन येवपाचें आसा. तुमकां सगळ्यांक इन्फॉर्मेशन कर्नाटकान इलेक्शन येवपाचें आसा. 2000 मे 2023 ह्या वर्सा मे म्हयन्यात असेंब्लीचे इलेक्शन जातले. ऑलमोस्ट 224 सिटांचेर तेंचे इलेक्शन जावपाचें आनी नंतर रोखडेच लोकसभा इलेक्शन फुडल्या वर्सा आसा, तितून 28 तेंचे MPs आसा. सो हांगा जी तुमी मिटींग पळयता ही मिटींग काल हुबळी हांगा जाल्या. हेचो मेन विशय आनी कॅम्पेनिंगाचो मेन जो मुद्दो आसा तो आसा म्हादय. वयलो जो पोस्ट आसा तो सिद्धरामय्या जो कर्नाटकाचो काँग्रेसचो एक्स चीफ मिनिस्टर आसा तेणे पोस्ट केला, ही गर्दी पोस्ट केल्या. मागीर रणदीप सिंग सुरजेवाला हो राज्यसभा मेंबर आसा आनी जनरल सेक्रेटरी आसा काँग्रेसचो, नॅशनल लिडर. तो ते कॅम्पेनिंगाक पावलो. हो काँग्रेसचो लिडर आपल्या ट्विटराचेर एक घोषणा करता, आज हुबली धारवाड़ का महादायी जन आंदोलन सार्थक परिणाम लाएगा.
प्यासी धरती को पानी का हक दिलाएगा. आता प्यासी धरती म्हटल्या खंयची? कर्नाटकाची धरती. काँग्रेस की कर्नाटक की अगली सरकार की प्रतिज्ञा किती प्रतिज्ञा केल्या त्यांच्यानी? काँग्रेस गव्हर्नमेंट, काँग्रेस जी पॉलिटिकल पार्टी असा त्यांच्यानी मॅनिफेस्टो आपल्या घातल्या, मंत्रिमंडल की पहली बैठक में महागाई के लिए 500 करोड रुपये. म्हणजे पहिल्याच त्यांच्या जी कॅबिनेट डिसिजन जातले म्हणजे त्या सरकारने येयल्या भशेन ते आसा. सो सरकारान आमी येयल्या उपरांत ते पहिले काम कितें करते? 500 करोड ते म्हादय रिलीज करते फर्स्ट दितले. मागीर महादय निर्माण के लिए 3000 करोड रुपया. म्हणजे गोंयकारांक हांगा फोंडान घालपाक, गोंयकारांक हांगा उदका पालिशर करपाक ही काँग्रेस पार्टी 3000 करोड रुपया म्हादयच्या प्रोजेक्टाक दिवपाची आसा. हे इतली सिरियस गजाल आसा. हे पॉलिटिकल पार्टीज, नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीज गोंयांत येवन आयज ते एक तेंची युनिट आसा तो म्हादय वाचोवपाचे गजाली करता आनी दुसऱ्या वाटेन तेंचो जो व्हडलो युनिट आसा, नॅशनल लेवलाचेर युनिट आसा, नॅशनल लेवलाचे लीडर तेंचे येतात आनी ते सांगतात की आमी म्हादय विकतले ना जाल्यार म्हादय आमी कर्नाटकाक दितले ना, तेंका हक्क दितले. दुसरे सायडीन तेंच्यानी सांगलां त्या वाटेन तेंचे ट्वीट आसा. आता ही तेंची कॅम्पेन कर्नाटका जे आयज पॉलिटिकल कॅम्पेन चल्ला ते कॅम्पेनिंगान हे तुम्ही पळयशात जाल्यार ही तेंची कॅम्पेन. हेतून तेंचे बॅकग्राउंडान कितें बरयलां हांगा? बीजेपी has failed to implement Mahanadi project, denied 3.9 TMC of clean drinking water to a 50 lakh residents living across Belgavi, Hubli, Dharwad district. ते कितें म्हणटा की हेंच्यांनी बीजेपीन डिनाय केला लोकांक उदक, 50 लाख जे लोक आसा तांकां ड्रिंकिंग वॉटर डिनाय केला म्हणून हे काँग्रेसीन हांगा हे केला. तेंच्यांनी हांगा आपलो मॅनिफेस्टो केला. भितर तेंच्यांनी बरयला एक्शन विल बी टेकन टू ऑब्टेन नेसेसरी क्लियरन्स फ्रॉम द युनियन गव्हर्नमेंट. म्हटल्यार युनियन गव्हर्नमेंट, सेंट्रल गव्हर्नमेंट आसा ते गव्हर्नमेंटा कडल्यान म्हादय गोंयच्यान कर्नाटकाक व्हरपाक जे जे कितें क्लियरन्सीस लागतले ते क्लियरन्सीस आमी युनियन गव्हर्नमेंटा कडल्यान घेतले म्हणून पयले मागला. म्हणजे 100% म्हादय वॉटर लोकेटेड कर्नाटका विल युटिलाइज, 100% उदक आमी युटिलाइज करतले म्हणून मागला. मागीर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ म्हादय रिवर डायव्हर्जन प्रोजेक्ट शॅल बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट 5 years with total value of 3000 crore जे तुमका सांगला ते. प्रायोरिटी विल बी गिवन. हे आता व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट, तुम्ही सगळ्यांनी आयकपाक जाय, सगळ्यांक कळपाक जाय. प्रायोरिटी विल बी गिवन टू ड्रिंकिंग वॉटर, एग्रीकल्चर एंड देन टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. इतले दीस आमकां हे फटयताले की आमकां उदक जे जाय ते फक्त पिवपाक म्हणून, फॉर ड्रिंकिंग पर्पज. पूण हांगा काँग्रेस एडमिट करता की हे जे उदक आसा ते फक्त ड्रिंकिंग पर्पजाकूच न्हू तर एग्रीकल्चराकूय दितले आनी ते इलेक्ट्रिसिटी जनरेशनाकूय दितले. काँग्रेस विल एन्श्योर रिस्पॉन्सिबल एंड सेक्युअर रिहॅबिलिटेशन प्रोजेक्ट ऑफ अफेक्टेड फॅमिली, म्हणजे थंयचे जे लोकांचे अफेक्टेड. सो हे लेवलाचेर चल्ला. थंयसर तेंच्यांनी आपल्या हेतून बीजेपीक क्वेश्चन केला की बीजेपीन हे कित्याक फास्ट करूंक ना, एनवायरमेंटल क्लियरन्सीस कित्याक बेगीन घेवंक ना, म्हादयचो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी कित्याक कंप्लीट करूंक ना म्हणून आता ते थंय कॅम्पेन करता नेटान. आता हो तेंचो काँग्रेस प्रेसिडेंट कर्नाटकाचो शिवकुमार, DK शिवकुमार, तो स्टेटमेंट दिता. बीजेपी और यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ से DK शिवकुमार फॉर द म्हादय रिवर डिस्प्यूट. म्हणजे तो कितें म्हणटा, तेंचे म्हणणे आसा की म्हादयचो जो प्रोजेक्ट आसा हो फक्त आता इलेक्शना खातीर बीजेपीन आयज ते परमिशन दिला आनी आपणाक भिवन दिला. काँग्रेसचो प्रोटेस्ट जाता ते भिवन तेंच्यांनी ते वयल्यान ते बेगिनांतल्या तेंच्यांनी हे हाडला. पूण तेका लागून काँग्रेसीक बीजेपीक जागी करची पडली. म्हणजे दोनूय पॉलिटिकल पार्टी काँग्रेस आनी बीजेपी मेळोन एक एदी व्हडली कॉन्स्पिरसी गोंयचेर करता. तू मारल्या भशेन कर, हांव रडल्या भशेन करता, हेच हांगा चल्ला. काँग्रेसीक बीजेपी सांगता की तुम्ही प्रेशर हाडा, आमी तेवढे परमिशन घेता. म्हटल्यार हेतून सगळे आमी पॉलिटिकल पार्टीचे हेतुले आसा कर्नाटकाचे ते वांगडे येतले आमी आनी गोंयांत आमी उदकाक पालिशर करया, गोंयकारांक आमी फोंडान घालया म्हणून हो तेंचो प्लॅन चलता. आता फूल तेंची कॅम्पेन जर तुम्ही पळय, ही फूल कॅम्पेन तेंची तेचेर चलता. महादेवी काँग्रेस कॉल बीजेपी लिडर्स ऑफ तेंच्यांनी काल मिटींग घेतली, तेंच्यान तेंका कितें कितें पॉलिटिकल हे तेंचे चल्ले. आता हो व्हिडिओ काल जे मिटिंगेक तेंचो एक व्हिडिओ आमी तुमकां स्पेशल कट केला. हो तेंचो प्रेसिडेंट शिवकुमार, काँग्रेसचो DK शिवकुमार, तेने एक व्हिडिओ जो स्पीचार जो व्हिडिओ आसा कट आसा तो आयला.
म्हणटा. आतां नम्म निरू म्हटल्यार कितें, आमचें उदक, आनी नम्म हक्कू म्हटल्यार आमचो रायट. तो शिवकुमार आमच्या म्हादय, आमच्या आवय, आमचो रायट म्हणटा कर्नाटकान वचोन आनी आमचो हक्क म्हणटा. म्हटल्यार आमी जी म्हादय आमची आवय म्हणटा, आज ह्या आवयक आमच्या हे काँग्रेसचे जे दलाल आसात जे कर्नाटकान एदी व्हडली कॅम्पेन करतात, हे काडून आमची म्हादय आपली आवय म्हणटात आनी तिचेर आपलो रायट आहा म्हणून व्हडले व्हडले मिटिंगे घेतात. सो इतले लेवलाचेर हे काँग्रेसचे राजकारण चल्लेले आसा. जी काँग्रेस गोंयांत म्हादय वाचोवपाची गजाली करता, तीच पॉलिटिकल पार्टी कर्नाटकान वचोन म्हादय कर्नाटकाक दिवपाचे गजाली करता, तेका लागून व्हडली व्हडली आंदोलन करता. काँग्रेसीन हे बरयला, ही voted will complete Madai project in 2 years. केन्नाची न्यूज 3 जानेवारी 2023. आयची न्यूज, लेटस्ट ब्रेकिंग न्यूज म्हणटा तशी. आमी 2 वर्सांत म्हादय उदक, म्हादयचें उदक आसा पळय ते प्रोजेक्ट आतां कंप्लीट करता आनी 2 वर्सांत आमी गोंयकारांक उदकाक पालिशर करता. 2 वर्सांत आमी गोंय हे वॉटर डेफिसीट करता, जे ऑलरेडी आसा ते आनी डेफिसीट करता, हे तेंच्यांनी हांगा प्रॉमिस केल्ले आसा. आणि दुसरे वाटेन बीजेपीचो एज युजुअल तेंचो जो WRD मिनिस्टर आसा गोविंद कारजोल म्हणून तेणी सांगला वी विल गो अहेड विथ म्हादय ड्रिंकिंग वॉटर प्रोजेक्ट. सो तेंचे जाले. आणि जी आम आदमी पार्टी हांगाय जी नाटकां करता, जी तेंचे सदांच प्रत्येक स्टेटीन गेलो की तेंचे जे आसतात नाटकां करपाची, ती हांगा एक नाटक करता. हांगा ती डायरेक्ट म्हणटा की बीजेपी म्हादयचें उदक हुबळीच्या लोकांक दिवपाक खूब स्लो आसा, तेंच्या ते बेगिनांतल्या बेगीन दिवपाक जातले जे तेंच्यांनी दिवंक ना. म्हणजे तिनूय पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी, काँग्रेस आणि आप कर्नाटकात 28 सीटां आणि 224 ते लोकसभा सीट्स मेळोवपाक लागून गोंयकारांक बिट्रे करतात, गोंयकारांचो विश्वासघात करतात आणि हांगा जी 40 सीटां असेंब्लीची आसा आणि 2 सीटांची एमपीची आसा पळय ती केअरलेस करतात आणि सगळो फोकस ते कर्नाटकाचेर दवरतात. काल एक ट्वीट पळयलो आमी गोवा काँग्रेसचो, तेतून ते म्हणटा की म्हादय आमी वाटयतले, ही आमची प्रायोरिटी आसा, म्हादय जागोर करतले. ते एक लेटर तेंच्यांनी आउट केला, तितून ते बरयला की आमी दिल्ली वयतले, दिल्ली वचून आमी धरना धरतले आणि आमी युनियन मिनिस्ट्रीक सांगतले की तुमी बीजेपी हांगा डबल इंजिन आसा जाल्यार तुमी हांगा हे प्रोजेक्ट गोंयच्या अगेन्स्ट कित्याक करता. आमी आतां लीडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमांव तेका एक क्वेश्चन करता. विजय तेका उलोवपाक दीत ना, सो हांव युरीक सांगता की तुवें एक इंडिपेंडंट प्रेस कॉन्फरन्स घेवची, कित्याक विजय बसलो की तो तुमकां सायडीक बसयता, आपूण मदीं बसता. सो युरीन एक इंडिपेंडंट प्रेस कॉन्फरन्स घेवची विदाउट तेजो दुसरो हात विजय सरदेसाय, एक हात सायडीक दवरून तेणी हें करपाचें आनी युरीन आमकां सांगचें की तेंचे नॅशनल लीडर जे आसा एज अ काँग्रेस पॉलिटिकल पार्टी तेंचो म्हादयचेर स्टँड कितें आसा. म्हादय गोंयांत उरपाक जाय काय म्हादय कर्नाटकान वचपाक जाय. म्हादयचो एक थेंब सुद्दां कर्नाटकान दिवपाक जाय काय दिवपाक जायना. हे युरी आलेमांवान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन इंडिपेंडंट आपले एमएलए, आपल्या नाजाल्यार कोणाक पार्टी प्रेसिडेंटाक हेंका घेवन इंडिपेंडंट काँग्रेसच्या लेवलाचेर तेणी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हें गोंयच्या जनतेक आणि भारताच्या जनतेक, कर्नाटकाच्या लोकांक हे तेंच्यांनी क्लियर करचें. आणि जाता तितले बेगीन युरीन आपल्या हाय कमांडाक फोन मारचो, थंयच्यान फोन मारून तेणी रिप्लाय घेवचो, रिटर्न रिप्लाय घेवचो आणि तो रिटर्न रिप्लाय तेणी ह्याच तेंच्या ट्विटर हँडलाचेर तेणी ट्वीट करचो. हे आमचें मागणें आसा. जर काँग्रेस हें करपाक फेल जाता, जर काँग्रेस नॅशनल लेवलाचेर गोंयांक प्रोटेक्ट करपाक फेल जाता, जर काँग्रेस नॅशनल लेवलाचेर कर्नाटकाक उदक दिवपाक जर सपोर्ट करता जाल्यार म्हाका दिसना गोंयांत जी कितें काँग्रेस पार्टी उरल्या तेंच्यांनी म्हादय वाचोवपाचे गजाली करचे म्हणून, कित्याक तेंका कोण केअर करीना. हे क्लियर कट युरी आलेमांवान क्लियर करचें. युरी आलेमांवान इंडिपेंडंट प्रेस कॉन्फरन्स घेवची. विजय सरदेसायचे सांगच्या पयलीं आनी एक तुमकां सांगता की हांगा जो तेंचो ऑब्झर्वर येता गुंडूराव,
दिनेश गुंडूराव हो दिनेश गुंडूराव कर्नाटकाचोच आसा. लास्ट टाइम जेन्ना म्हादेक लागून प्रोटेस्ट जाल्लो तेन्ना त्या प्रोटेस्टाक हो दिनेश गुंडूराव वचून बसलोलो, तेने सपोर्ट केल्लो आनी हो दिनेश गुंडूराव गोंयांत येता आनी गोंयचे काँग्रेसचे घडामोडी जे आसा पळय ते पळयता, तेंचो कारभार पळयता. हें कशें जावपाक शकता? थंय तो फामरांक थंयसर तो उजो लायता, थंय तांकां चिंगारी लायता आनी तांकां सांगता प्रोटेस्ट करा म्हणून, आपूण हा म्हणून. आनी हांगा येता आनी म्हादेव वाजोवपाचे गजाली करतात, हांगा येतात आनी फेक मॅनिफेस्टो रेडी करतात. सो हे सगळी जी कॉन्स्पिरसी आसा ही क्लियर जावपाक जाय, गोंयच्या जनतेक कळपाक जाय. 1980 पासून ते आयज पर्यंत 2022 पर्यंत ही 20-22 वर्सां जी गोंयकारां कडेन जी फटींगपणां चल्ल्या, ही 40 वर्सां जी फटींगपणां चल्ल्या, ही फटींगपणां कशी चल्ल्या, कोण कोण पॉलिटिकल पार्टी भितर इन्वॉल्व आसा हें सगळें कळपाक जाय. तेकाच लागून आमी जो हाऊस कमिटी मागल्या, त्या हाऊस कमिटीन आमकां तरी खात्री आसा भितर, कित्याक आमचो एमएलए आसतलो भितर डीप वचून खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन खंयच्या स्टेजीचेर लोकांचो विश्वासघात केला आनी आपल्या नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीक, आपल्या नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीक इलेक्ट्रॉनिक बेनिफीट जावपाक जाय म्हणून म्हादेव काडून कर्नाटकाक दिले. हे तेंच्यांनी क्लियर करचें. तर आम आदमी पार्टी आसा, मेंजी विएकस आसा, दुसरो एमएलए आसा क्रूज सिल्वा, तेंच्यांनी दोगांनी तेंच्या केजरीवालाक फोन करचो, तेंच्या हाय कमांडाक फोन करचो आनी तेंच्यांनी तेका विचारचें की आमचे म्हादेवचेर स्टेटस कितें आहा. कित्याक हांगा तेंचो लिडर म्हणटा की हेच्या पयलीं 2016 आम आदमी पार्टीन भरपूर आंदोलन केल्लें कर्नाटकाक, ते तुमकां दाखयन एक 2016 चे फोटो म्हणून. पूण आतां जर तेंचो स्टँड चेंज जाला म्हणून आमी चिंतलेले, पूण लेटस्ट आयच्या न्यूजार आमकां हें मेळ्ळें की ते हुबळी उदक धाड म्हणून ते डिमांड करता. सो तेणे आपल्या लिडरांक विचारपाचें, आम आदमी पार्टीनूय तेंच्यांनी क्लियर करचें की तेंचो स्टँड कितें आसा नॅशनल लेवलाचेर. कित्याक हे 2 एमएलए 3 एमएलए एकट्याचे 3 एमएलए उरला, 4 एमएलए हे गजाली आमकां नाका. नॅशनल लेवलाचेर तुमी गोंयांत येतले तेन्ना गोंया खातीर उलयतले, कर्नाटकान वयतले तेन्ना आमचे म्हादेव काडून विकतले, हे गजाली आमी फुकोवन घेवपाचे. हे खंय तरी लोकांक जनतेक, गोंयच्या जनतेक कळपाक जाय. आतां येयलो प्रश्न मेन तो विजय सरदेसाय, जो काल मिटिंगेक वचपाक रेडी नासलो, जो ह्या विशयाचेर व्हडले गजाली करता, जो विजय सरदेसाय हांगा म्हादेवच्या थंयसर डोंगराचे न्हंय कडेन पावलो, वयर पावलो, थंयसर व्हिडिओ काडले. होच विजय सरदेसाय जेन्ना ट्रिब्युनलान एवॉर्ड दिलो 3.96 टीएमसी उदक कर्नाटकाक दिवचे म्हणून एवॉर्ड दिलो, जी बीजेपी जो विजय सरदेसाय जेन्ना गव्हर्नमेंटान आसले तेन्ना ते सांगताले की आमी एक थेंब सुद्दां कर्नाटकाक व्हरोंक दिवचे ना म्हणून. पूण जेन्ना 3.96 टीएमसी तांकां म्हादेव ट्रिब्युनलान जेन्ना एवॉर्ड दिलो तेन्ना हो विजय सरदेसाय म्हणूंक लागलो की आमची विक्ट्री क्वॉलिटेटिव्ह एंड क्वांटिटेटिव्ह हे दोनूय तरेची आमची विक्ट्री जाल्ली आसा म्हणून हे विजय सरदेसाय तेन्ना स्टेटमेंट दिलें आनी हे स्टेटमेंट रिकॉर्ड आसा. जर तेन्ना जर ही विक्ट्री जाल्यार आतां ही विक्ट्री कित्याक ना? तेन्ना हेंचो WRD मिनिस्टर जर फेल जालो गोंयांत प्रोटेक्ट करपाक, ट्रिब्युनला कडेन आपली केस मांडपाक, ट्रिब्युनलाक सांगपाक, ट्रिब्युनलाक समजोवपाक की गोंय हे वॉटर डेफिसीट स्टेट आसा, गोंयांत आमकां उदक ना, तेचो जो क्वॉलिटेटिव्ह एंड क्वांटिटेटिव्ह जो डेटा हेच्यान दिवपाक जाय आसलो म्हाका दिसता तो WRD मिनिस्ट्रीन सारको दिवंक ना आनी तेकाच लागून आमची खंय तरी केस फेल जाली आसतली आनी तें प्रोटेक्ट करपाक हो म्हणलो की हो आमची विक्ट्री म्हणून. सो हें कशें जावपाक शकता? आता फक्त तो सरकारान ना, जसो तुम्ही व्हिडिओ पयला आसतलो फाटी जो रोहन खंवटेचो व्हिडिओ आवट जाला, रोहन खंवटे हेच्या पयलीं मादेव म्हणून सरकाराचो बोबो मारतालो, प्रेस कॉन्फरन्स घेतालो, गाळ्यो मारतालो, कोणाक पप्पू म्हणटालो, कोणाक तो आनी कितें म्हणटालो. सो हे सगळें जे चल्लां पळय आतां जेन्ना सरकारान तुमची तोंडां बंद जाता. आयज विजय सरदेसाय फक्त सरकारान ना म्हणून आयज तेजें तोंड चलता, पूण जेन्ना हो भितर आसलो तेन्ना हो 3.96 टीएमसी उदक दिवपाक तो रेडी आसा. 1 टीएमसी इक्वल टू ऑलमोस्ट 28,000 प्लस क्रोर्स लिटर्स ऑफ उदक. इतले उदक जर ते दिवपाक जर तो विक्ट्री म्हणटालो जाल्यार होच विजय सरदेसाय तेन्ना बीजेपी वांगडा मेळोन म्हादेव कर्नाटकाक दिवपाक रेडी जाल्लो. जाल्यार हो विजय आयज कित्याक बोबो मारता आनी कित्याक कसले प्रेस कॉन्फरन्सीस घेता आनी कित्याक बेश्टो हें करता, माकडां वचून उडक्यो मारता? तेणी बंद करचें. जर तो भारत जोडो यात्राक जर काँग्रेसी वांगडा गेल्लो जाल्यार काँग्रेस हांगा बोबो मारून सांगता की हांगा आमी म्हादेव आसा ती कर्नाटकान व्हरतले म्हणून, जाल्यार हो तेच काँग्रेसी मेळोन थंयसर भारत जोडो यात्रा कसली करता? ही सगळी
सेटिंगां जाल्ल्या गोंय विकपाचे पॉलिटिकल नॅशनल पार्टी लेवलाचेर पॉलिटिकल जे पार्टीज आसा तांकां तेंच्यांनी बेनिफीट करपाची ही सगळी नाटकां जाल्ली. हेतून बीजेपी, काँग्रेस, आप आनी गोवा फॉरवर्ड या गोवा फॉरवर्ड इंडिपेंडंट काय तेजे अस्तित्व ना, तेका खंयच्या तरी नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीचो हात धरो भारत जोडो हे सगळे तेका करचेच पडटले. सो तेका लागून ते सांगता तशें हो वागता. म्हणून तुम्ही पळयतात ऑपोजिशन लिडराच्या एका सुद्दां तो ऑपोजिशन लिडराक उलोवपाक दिना, तो आपूण उलयता. सो हे सगळें थारलेलें आसा, हे सेटिंग जाल्लें आहा. हेंच्यांनी कितलेय प्रेस कॉन्फरन्स घेवनी, कितेंय करूनी, ह्या काँग्रेसचो म्हाजय जागोर जो आसा तो भायर काडपाक आमी तयार आसा. ह्या काँग्रेसची ह्या विजय सरदेसाची नाटकां आसा ती भायर काडपाक आमी तयार आसा. आनी जी आम आदमी पार्टी रिसंटली नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी जाल्या तो आपलो बेनिफीट कसो कर्नाटकान पळयता ते भायर काडपाक आमी तयार आसा. आनी हे जे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जेच्या कडेन 10% वोट्स आसा, जेचे एक्झिस्टन्स गोंयच्या प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा, प्रत्येक गांवांत आसा, ती पॉलिटिकल पार्टी ह्या म्हादयचो जो फायट आसा ती फायट फुडें व्हरपाक आमी रेडी आसा. आता काल आनी एक गजाल जाली की सीएमान थोडे गजाली सांगले की आमी मिटिंगेक कॅबिनेट मिटिंगेक हे गजाली करतले. भितर तो सांगता की आमी पयलीं म्हटल्यार जो जे आमचे बॅटल आसा ते सुप्रीम कोर्टान झगडटलो म्हणून. हे एवरी टायम सेंटर कितें तरी परमिशन दिता, ट्रिब्युनल कितें एवॉर्ड दिता, हे म्हणटा आमी सुप्रीम कोर्टान वयतले. ही नाटकां बंद करपाक जाय, हे स्टेटमेंट तेणी बंद करपाक जाय. दुसरो म्हणटा की जो डीपीआर दिला तो डीपीआर आमी रिवोक करपाक जाय. तिसरो म्हणटा की वायल्ड लायफ वॉचा ऑर्डर आमी तेजेर काय हे करतले, कारवाय करतले, नाजाल्यार आमी तेजेर फायट करतले म्हणून. वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आमी फॉर्म करपाक जायतले. मेन म्हटल्यार अजून पर्यंत आता 4 दीस जाले हेंच्या कडेन अजून पर्यंत डीपीआर ना. कर्नाटकान सीडब्ल्यूसी जो अप्रुवलाक डीपीआर दिलो, जो अप्रूव जालो तो डीपीआर हे डबल इंजिन सरकारा कडेन अजून पर्यंत कसो मेळोंक ना. हो श्रीपाद नायक जो रिजायन करपाची गजाली सांगता, ह्या श्रीपाद नायका कडेन तो डीपीआर बिनो युनियन मिनिस्टर कित्याक पावोंक ना. हो श्रीपाद नायक जर तेजे कडेन डीपीआर सादो पावना जाल्यार श्रीपाद नायकाची लायकी कितें आसा ह्या बीजेपीन. हेंकां आमी निवडून हाडटात गोंय प्रोटेक्ट करपाक, आमच्या गोंयचे आवयक वाचोवपाक, आमच्या गोंयकारांक वाचोवपाक तुमकां व्हरून ते पार्लिमेंटान व्हरून सोडला आमी आवाज करपाक, जाल्यार हेंकां थंयसर मातसो सुद्दां व्हॅल्यू कित्याक ना. हेंच्या कडेन अजून पर्यंत डीपीआर कित्याक पावोंक ना. जर हे डबल इंजिन म्हणटा तेच्या पयलीं सीएम 2 दीस 1 दीस पयलीं थंय वचोन गेला आनी तो सांगता थंय सेटिंग जावना. आमी म्हणटा तेका फक्त तेजे माउथ शट करपाक ना, जाल्यार फक्त सेटिंग करपाक तो दिल्ली गेल्लो. थंय तेका मोदीन नाल्यार अमित शान सांगला आसतलें की तूं मातसो वोगी रावपाक जाय, बोवाळ करपाचो ना म्हणून. आमचे कर्नाटका इलेक्शन हा, सो तूं हे 4-5 पॉयंट मार ते 5 पॉयंट मार न्ही मे म्हयन्या मेरेन हे फुडें तुका तो मेरेन कर्नाटकाचें इलेक्शन जातलें. ही जी नाटकां करतात ही नाटकां एक्सपोज जावपाक जाय. तेकाच लागून आमी व्हायट पेपर जो मागला, अजून पर्यंत कितें ह्या केसीन जाला, ह्या सरकारान कितें केला. कित्याक आमी जाणा हेच्या पयलीं एक पॅनल ऑफ एक्सपर्ट म्हणून एक कमिटी फॉर्म जाल्ली. ते कमिटीचेर बरे बरे एक्सपर्ट्स असले, नॅशनल लेवलाचेर काम करपी, त्या फिल्डान काम करपी सायंटिस्ट, एक्सपर्ट, WRD इंजिनियर्स हे सगळे असले. तेंच्यांनी रिपोर्ट तयार केलो, तेंच्यांनी आपली रेकमेंडेशन दिल्ली. ती रेकमेंडेशन ह्या सरकारान मानूंक ना. ती रेकमेंडेशन ह्या सरकारान कबडान घालून दवरला. आनी दॅट इज द रिजन आमची केस दिसान दीस फेल जायत आसा. ते मागीर हायड्रो पावर जनरेट करपाक 11 हायड्रो पावर प्लांट्स, मिनी पावर प्लांट बांदपाचे आसूं, ना जाल्यार ते क्वालिटेटिव्ह आनी क्वांटिटेटिव्ह डेटा गॅदर करपाचो आसूं. ट्रिब्युनल ना सुप्रीम कोर्ट इमोशनाचेर एवॉर्ड दिवपाचो ना. इमोशनाचेर तुका तुजी केस हियर करचे ना की आमचे गोंयकार गोंय बुडटले, आमचे गोंयकार मागीर मरतले, आमकां उदक कमी पडटले, थंय जनावरां मरतली, हें जातले, शेतां बुडटले. हे सुप्रीम कोर्ट आयकपाक तयार ना, हे ट्रिब्युनलूय आयकपाक तयार ना. हेका लागून क्वांटिटेटिव्ह सायंटिफीक डेटा जाय. हे पॅनल ऑफ एक्सपर्टान हेंकां कितली वर्सां पयलीं सांगलेले. हेच्या पयलीं ह्या सरकाराक स्टेट वॉटर पॉलिसी तयार करपाक कितलेशेच पॉयंट दिल्ले. हेच्या पयलीं गोंयच्या असेंब्लीन गोंय हे वॉटर डेफिसीट स्टेट आसा म्हणून डिक्लेअर जाल्ले. जाल्यार तेचो सगळ्याचो यूज, ह्या सगळ्याची माहिती लोकां मेरेन कित्याक पावोंक ना. 99% लोकांक खबरूच ना की हो कलसा पंडुरी नाला प्रोजेक्ट कितें, कितले उदक वयतले, कितले किलोमिटराचो नाला आसतलो, खंयच्यान वयतलो, कितें उदक कमी जातले, कोणाक उदक कमी पडटले, ह्या सरकारान अजून पर्यंत एकूय सांगूंक ना. म्हूण आमकां बदल दिसता म्हणून व्हिडिओग्राफी जाल्या, पूण आमकां बदल दिसता म्हणून प्रेसा कडेन मिडिया कडेन व्हिडिओज पावला.
पूण म्हादय आमची वयता तेका लागून लोकांक जागे जाय म्हणून सांगपाक यांच्याकडे कापासतात ना, तेका लागून ह्या बीजेपी कडेन लोकांक जागे करून ह्या कर्नाटका सरकाराचेर आनी बीजेपीच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचेर आक्रमण करपाक ह्या बीजेपी कडेन कापासतात ना. हे फक्त गोंयचे एजंट कसे वावरतात, हे फक्त गोंयकारांक फोंडांत घालपाक वावरतात आनी आपल्या नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीक हांगा कर्नाटकांत विकली कशी मेळटली तेका लागून म्हादय आमच्या हेंच्यांनी घाण दवरली आनी तेंच्या लागून आमच्या आवय हेंच्यांनी घाण दवरली. हो ब्लेम, हो आरोप आमी ओपनली ह्या तिनूय पॉलिटिकल पार्टींची करता अलॉंग विथ विजय सरदेसाय हू इज भारत जोडो हात जोडोनी काँग्रेस पार्टी. थँक्यू. मनोज, कर्नाटकाक पळयलें जाल्यार सगळ्यो पार्ट्यो एकठांय आहा म्हादयचेर, पण आमच्या गोंयांत पळयलें की ह्यो पॉलिटिकल पार्ट्यो सगळ्यो हे आहा शिकडोन आहा, पण युनायटेड ना तुमकां दिसना शिकडोन ना, शिकडोन फक्त तुमच्या फुड्यान आसा, मिडियाक दाखोवपाक लोकांक दाखोवपाक शिकडोन आसा. पूण जर तेचे भितरल्यान पळय जाल्यार हें सगळें चल्लां. हें सगळें युनिक खबर ना कितें चल्लां हें सगळें तांकां खबर आसा की कर्नाटकान कॅम्पेन कित्याक चलता, कित्याक कर्नाटकाचे ऑब्जर्वर गोंयांत येतात, तो ऑब्जर्वर गुंडूराव गोंयांत येता, तेच्याकडे तेंच्यांनी विशय मांडले जातात. नॅशनल लेवलाचेर अजून पर्यंत कित्याक सोडना ना, नॅशनल लेवलाचेर कर्नाटकाक काँग्रेसीक कित्याक इन्स्ट्रक्शन वचोंक ना की म्हादय हो तुमी कॅम्पेन करपाक शकना, म्हादय हो तुमचो इलेक्ट्रोल कॅम्पेनिंगाक तो विशय तुमी यूज करपाक शकना म्हणून, बिकॉज व्हेरी सेन्सिटीव इश्यू आनी म्हादय इज रायट ऑफ गोवा म्हणून कित्याक ते सांगनात. सो हें सगळें जे शिपडोन पडलां म्हणून दाखयता पळय, शिपडोन काय पडोंक ना, हे सगळे भितरल्यान एकठांय आसात. हें आमी आरोप लायता आनी आमी 100% शुअर आसा. हें जे ऑपोजिशन युनिटी जे करता पळय ही सगळी नाटकां हे बकवास. हेतून काय युनिटी ना, हेतून फक्त गोंयकारांक फोंडांत घालपाक आपल्या पॉलिटिकल पार्टीक कर्नाटकान बेनिफीट दिवपाक हेची नाटकां चालल्या. एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी, एज अ 10% vote share, एज अ थर्ड लार्जेस्ट अँड ओनली बिगेस्ट लार्जेस्ट गोवन रिजनल पार्टी आमी म्हादयची फायट फुडें व्हरतले. वी आर इन टच विथ एक्सपर्ट्स. ह्या कमिटीचेर काम जे लोक केला त्या लोकां वांगडा आमी मेळत आसा, उलयत आसा. आमच्या कडेन व्हडले व्हडले तेंचे डॉक्युमेंट्स येतात, रिसर्च येतात, कितें कितें जाला हेच्या फुडें तेचेर आमचो अभ्यास चालू आसा. तेका लागून आमी जशें तुमकां सांगलां तशी आमची एक टीम आमी काडलेली आसा. ती म्हादय सेल आमचो जो आसा तो म्हादय सेल हेचेर अभ्यास करता. एवरी टायम आमच्या कडेन जे अपडेट येतले, आमच्या कडेन जे इन्फॉर्मेशन येतले, जितले आमकां अंडरस्टँडिंग येतले ते आमी तुमच्या फुडें दवरतले. पॉलिटिकल स्टंट म्हणटा तुम्ही फक्त इलेक्शन जिखपा खातीर. इट इज नॉट अ पॉलिटिकल स्टंट. हो फक्त कर्नाटक जे बीजेपी गव्हर्नमेंट आहे जे करता हे फक्त इलेक्शना खातीर पॉलिटिकल स्टंट न्हू. हो एक कर्नाटकान आपले अस्तित्व स्थापीत कंटिन्युअस दवरपाक लागून हे एक षडयंत्र आसा, ही एक कॉन्स्पिरसी आसा गोंयचेर. हो फक्त स्टंट जालो आनी तो मागीर इलेक्शन जालो बंद जालो असो ना. हेच्या पयलीं ट्रिब्युनलाचो एवॉर्ड दिलो, तेच्या पयलीं पर्रीकरान लेटर बरयलें 2017 कितले तरी 27 डिसेंबर काय केन्ना काय 17 डिसेंबर 2017 तेणी लेटर बरयलें, येडियुरप्पाक लेटर बरयलें जेन्ना तो प्रायम चीफ मिनिस्टरूय नासलो की आमचे उदक इन प्रिन्सिपल तुमी व्हरपाक शकता, आमकां काय प्रॉब्लम ना म्हणून. जाल्यार ह्या बीजेपीन तेन्ना थंय बेनिफीट केलें, ट्रिब्युनल एवॉर्ड येयलो, ट्रिब्युनल एवॉर्ड जालो, तोय तेंकां तेन्ना बेनिफीट जालो. आतां हो जालो म्हणजे एक स्टेप कर्नाटका फुडें वचत आसा. हो स्टंट न्हू, ही एक कॉन्स्पिरसी गोंय काबार करपाक फॉर अ लायफ टायम, नॉट ओन्ली टील 2023 or 24 इलेक्शन, लायफ टायम गोंय, गोंयचे जमनी, गोंयचे लोक, गोंयचे एनवायरमेंट, गोंयचे फ्लोरा फॉना वायल्ड लायफ सगळे काबार करपाचें षडयंत्र चल्लां. सो दॅट ह्या बीजेपी ह्या डबल इंजिनाक गोंयांत कोळसो हाडपाक मेळटलो, जाय तसो कोळशाचो हांकां ट्रान्सपोर्ट करपाक मेळटलो. जर हांगा लोकूच ना, जर हांगा शेताच ना जाल्यार लोकांक त्या कोळशाचेरूच डिपेंड रावचें पडटलें आनी कोळसो खावनूच मरचें पडटलें. मनोज बाब, तुवें म्हणलें आतां विजय सरदेसाय तेन्ना मिनिस्ट्री आसतना ट्रिब्युनलान एवॉर्ड दिता तेन्ना विक्ट्री सेलिब्रेट करतालो आनी आतां कित्याक ना? हो विजय सरदेसाय असो म्हणटा म्हूण खबर आसा जाल्यार तुमची पार्टी तेच्या वांगडा कित्याक आमची पार्टी तेच्या वांगडा ना. काल सुद्दां जेन्ना लेटर केलें, फर्स्ट लेटर जेन्ना तेन्ना केलें, तेंच्यांनी थोडे डिमांड्स घातलेले की एक शिष्टमंडळ वचून मेळपाक जाय, सीएमान तेका मेळपाक जायना, सीएम ते आयकना जाल्यार रिजायन करपाक जाय, 4-5 तेंच्यांनी पॉयंट घातलेले, 4 घातलेले पॉयंट. पूण आमी ठाम रावले की जर ते आमचो पॉयंट घालिना जाल्यार आमचो एमएलए सायन मारचो ना आनी आमचो जो पॉयंट आसलो तो पॉयंट आसलो हाऊस कमिटी करपाचो. पयलीं तेंच्यांनी लेटर केलें, तेजेर विरेशान सायन करूंक ना. मागीर विरेशान तेंकां कन्विन्स केलें, तोच जो टायम जो जालो जे विरेश मिटिंगेक पावपाक सीएमाचे जे ऑल मेंबर्स जी मिटींग आपयली त्या मिटिंगेक पावपाक जो लेट जालो तेजें कारण की हे हाऊस मेंबर जो हे आसा, हो जो हे जे लेटर आसा, हे लेटर करपाक हाऊस कमिटीचे, हे हाऊस कमिटीचे लेटर एक्सेप्ट करपाक ना, ड्राफ्ट करपाक आनी तेजेर सिग्नेचर घेवपाक टायम लागलो. सो आमी आमचे जेन्ना हे लेटर सायन जालें, आमचो जेन्ना डिमांड जालो तेन्नाच आमी तेंच्या वांगडा रावले. कित्याक हो जो सपोर्ट आसलो नाल्यार युनिटी आसली पळय ती फक्त ह्या लेटराक लागून आसली.
ते दुसऱ्या लेटराक आमकां नासली, आमी तेजेर फक्त सायन केल्या, कित्याक हे लेटर आमच्या हेच्या वयल्यान तेंच्यांनी सायन केलें म्हणून. पूण आमी एक सांगता की जेन्ना तेंच्यांनी थंय भायर बॉयकॉट म्हटलें तेन्ना आमकां सारकेंच कळ्ळें की हें सगळें नाटक चल्लां म्हणून. कित्याक आमच्या एमएलए मिटींग बॉयकॉट करता म्हणून खंयसरूच तेंच्यांनी सांगूंक ना. जेन्ना ते इतलो वेळ बसले तेन्ना तेंचे डिस्कस करूंक ना. प्रेसाक जेन्ना विचारलें तेन्ना विजय म्हणलो आपूण वयचो ना, युरी म्हणलो आमी डिस्कस करतले, पूण युरी ते डिस्कस करूंक ना. एज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी टोटल फेल जाल्लो आसा आनी हो युरी लोकांक फटयता. एज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन हो बीजेपी वांगडा गो गरोडा वांगडा सगळ्या वांगडा मेळोन हो शांत आपलें काम करता आनी आपूण बरो जंटलमॅन म्हणून दाखयता आनी कांयच करिना. मनोज तुमी म्हणले पार्ट्यो लोकांक फटयतात ते बरें आसा, पूण एज अ आरजीपी तुमी म्हाका दिसता लोकां मदीं अवेरनेस करपा खातीर तुमी कितें करतले? कारण आयज आमी पळयत जाल्यार लोक कशे रोखडे पोटतिडकीर भायर सरतना आमकां दिसना. बरोबर. फक्त पॉलिटिकल स्टंट जाता पार्ट्यांच्या नांवाचेर. जो कॉमन पब्लीक आसा जे तुमकां कनेक्टेड आसा तेंकां अवेरनेस करपाक तुमी तेजेर आमची पयर आमची हांगा ह्याच ऑफिसान आमची मिटींग जाली. ह्या मिटींगेन आमचे ऑलमोस्ट 40 कोऑर्डिनेटरांक आमी इन्वायट केले. भितरले ऑलमोस्ट 37 कोऑर्डिनेटर्स आमचे पावले, ती पावोंक शकूंक ना, पूण तेंकांय कितें जालें मिटींगेक ते आमी ब्रीफ केले. हेजेर आमचो एक्शन प्लॅन आमी तयार करतात. हो वीक एंड म्हटल्यार बाय संडे म्हटल्यार तुमकां आमचो एक्शन प्लॅन कळटलो. आमचो एक्शन प्लॅन कितें आसतलो तो. पूण आमी एक तुमकां सांगता की जी जनजागृती करपाक जाय, रेव्होल्युशनरी गोवन इज नोन फॉर जनजागृती, नोन फॉर अवेरनेस. जर आमची 90,000 आमकां जर वोट पडले 1 रुपया दिवच्या आदी, ती फक्त अवेरनेसान पडला, लोकांक समजोवन पडला. जे समजोवपाचें काम आसा, भितर व्हिडिओज जावं, पोस्टर्स जावं, कॅम्पेन जावं, हे सगळें आमी करतले. त्या वाठारान वचोन, म्हादेच्या जाग्यार वचोन, बाकीच्या न्हंयच्या जाग्यार वचोन एक्सपर्टांचें कितें आसतलें, जे म्हणणें आसा आनी जें कितें कितें घडलां तें प्रेजेंटेशनाच्या थ्रू आमी लोकां फुड्यान दवरतले. सो नेक्स्ट 1 मंथ हो जो जानेवारी म्हयनो आसा, हे जानेवारी म्हयन्यान जाता तितली म्हादेचो जो इश्यू आसा तो प्रत्येक गोंयकार कडेन पावोवपाचो आमी प्रयत्न करतले. एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आनी तुमच्या सगळ्या मिडिया कडेन, भितर प्रिंट मिडिया जावं, भितर सोशल मिडिया जावं, नाजाल्यार तुमची टीव्ही मिडिया जाय, सगळ्यांक आमी रिक्वेस्ट करता की जे आमी अवेरनेस करतले त्या अवेरनेसान तुमी आमकां सपोर्ट करचो. कित्याक जर म्हादें उरोंक ना जाल्यार गोंयचें अस्तित्व उरचें ना, आनी गोंयचें अस्तित्व उरोंक ना जाल्यार आमी कोणूच उरचें. काँग्रेसीच्या म्हादय जागोर ह्या यात्रेक तुम्ही सहभागी आमी ना जावचे. ह्या फटींग मनशाच्याक आमी